धावशिरे तिस्क उसगांव हांगासर प्राथमिक शाळेत शिक्षक नसल्याची कागाळ शिक्षण खात्यान दिवन लेगीत शाळेत शिक्षक ना। सोमार मेरेन नवी टीचर जर शाळेत धाडली ना तर भुरग्यांक शाळेत धाडची ना म्हण शिटकावणी पालकांनी दिल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमचं अशें हें आसा की आमी पयलीं अशीच झगडून टीचर हाडली हांगसर आनी सरान आमकां सांगलें की ही टीचर आपूण आलयना म्हणून आलयना आनी आतां ऑगस्टाचे 3 तारखेक मेधा देसाई ही टीचर हांगासर आशिल्ली तिका डेप्यूट केली आनी तेंच्यांनी काडली तेजेर आमी तेका 15 दीस हें दिलें टायम दिलो की आमकां टीचर धाडटा म्हणून तेणी सांगलें दुसरी येतली म्हणून तेजेर आमकां आज पर्यंत आजून टीचर येवंक ना त्या कारणान तितून आतां प्रॉब्लेम कितें जाला दुसरो म्हटल्यार एक बियालोक गेल्या टीचर आनी दुसरी तिचें कितें तरी पर्सनल हें आसा घरान हें कार्य आसा त्या कारणान तिणी लीव घेतल्या तेन्ना एक टीचर उरल्या हांगा एक टीचर 93 भुरग्यांक कशी हँडल करता हेजेर आमचो खूब हें जालो इशू जालो सगळ्या पेरंट्सांनी। पेरंट्स म्हाका विचारपाक लागले की तूं हेजेर कितें ठरयलां कशें कितें भुरग्यांक हें करपाचें हँडल करपाचें आनी कितें जातलें आनी कितें जालें जाल्यार ताका जबाबदार कोण अशें कर तुका आमी सगळ्यांनी एकमतान हें करून तेजेर निर्णय घेतलो की तेज्यान पयलीं हांवें ताका लेटर दिलें वयर ऑफिसान एडीआक मेळ्ळी डायरेक्टराक मेळ्ळें डायरेक्टरान सांगलें फोन कर आनी आपल्याक कितें सांग मुद्दमून येवं नाका म्हणून आमी ताका फोनार सांगलें दिवाळे पयलीं तेणी म्हाका सांगलें तुका 2 टीचरी पावतल्यो तरी आसतना 2 टीचरी तेगेल्यो पावोंक ना आजून पर्यंत म्हणून आमकां आतां असो निर्णय घेवचो पडलो की आमकां हांगासर 2 टीचरी रेगुलर जाय पॅरा टीचर बीन अशें आमकां कोण नाका म्हणून आमी सगळ्यांनी ठरयलां की आतां तर आमकां ह्यो टीचरी दिना सोमार पर्यंत जाल्यार आमी भुरग्यांक सोमारच्यान धाडची ना।